फुडले लोकसभा वेंचणुकेत उबो रावचो ना नवो उमेदवार तयार दवरात पक्षाक सांगला 6 फावट जिखताच गोयात विरोधाच्या ल्हार श्रीपाद नाईक हेड ऑन। काँग्रेस गोयचे दोनूय उमेदवार फाल्यां जाहीर करता। प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष पाटकर म्हणटा दिल्लीत सीईसीची बसका जाले उपरांत उमेदवारांची घोषणा। ब्रँड बीजेपी पडपाक लागला डावन। गोयचे बीजेपी परस धेंपो मोठो ब्रँड पल्लवीक तिकेट दिले उपरांत गोवा फॉरवर्डच्या विजयाचो थोमणो। बीजेपी धेंपो फामिलीचे नाव वापरूंक सोदता। केडरांतल्या बायला कार्यकर्त्यांक कडेक काडून केडरा भायल्याक तिकेट दिवपाचो निर्णय अजापाचो आपाचो फुडारी अमित पालेकार उलयलो। मोदीक चॅलेंज करपी फक्त केजरीवाल म्हणून वेंचणुकेच्या तोंडार भितर उडयलो। केजरीवालाच्या तेक्याक आपाची वेबसायट अतिशी म्हणटा राष्ट्र साल्वार करपाचो यत्न। आप फुडाऱ्यांची डीपी मोहीम अरविंद केजरीवालाक अटक केल्ल्याचो निषेध करपा खातीर आपान सुरू केला मोहीम। मोदी का सबसे बड़ा डर आपाची टॅगलायन। बीजेपी केंद्रीय वेंचणूक समिती तिकेट थारायता। पल्लवी धेंपेक तिकेट दिवन योग्य निर्णय घेतलो। आता जबाबदारी कार्यकर्त्यांची। बीजेपीचे तिकेटीचो दावेदार नरेंद्र सावयकार उलयलो। बीजेपीच्या दोनूय लोकसभा उमेदवारांचो आज सावन प्रचार सुरू। पणजे महालक्ष्मीक नाल दवरून प्रचाराक जातली सुरवात। कळंगूट क्लबात फुकट जेवण सोरो आणि शिनळकीची पॅकेज दिता सांगून एका ट्युरिस्टाक 5 जाणांनी 18,000 नाडलो। क्रायम ब्रांचीचो 5 जाणांचेर एफआयआर। मोल्या रानात 37 सोऱ्याच्यो बाटल्यो केल्यो जप्त। पुलीस गस्त घालताना सापडल्यो बाटल्यो। 12 लिटर सोरो जप्त। राम मंदिरात रंगोत्सव। अयोध्येचे राम मंदिरात श्रीराम भक्तांनी मनयली रंगपंचम। होळी निमतान पाकिस्तानात स्थायिक हिंदू समाजाक पाकिस्तानाचो प्रधानमंत्री शहबाजान दिली परबी। कराचीत स्वामीनारायण देवळात हिंदू भाविकांनी मनयली होळी। तीस वर्सांनी जेएनयूत पहिलो दलित अध्यक्ष। बिहारच्या गयाचो धनंजय अध्यक्ष। 4 सुवात्यो 10व्या विद्यार्थी संघटनेन जिखल्यो। एबीवीपीचो धुवर। डीएमकेचो मंत्री अनिता राधाकृष्णना आड एफआयआर। प्रधानमंत्री मोदी आड गाळी वापरिल्ल्यान तामिळनाडूतल्या ट्युटिकोरीन पुलिसांचो मंत्र्या आड एफआयआर। बंगळुरूत आयटी कंपन्यांचो 15 लाख कर्मचाऱ्यांक घरच्यान काम करपाक ऑप्शन दिवपाचो निर्णय। उदकाच्या संकटा खातीर कर्नाटक सरकाराकडे आयटी कंपन्यांची मागणी। महाकाल देवळात सकाळी भस्म आरतीच्या वेळार अकस्मात लागिल्ल्या उज्यात 14 पुजारी जखमी। मध्य प्रदेश सरकारचो मॅजिस्टेरियल चौकशेचो आदेश। प्रधानमंत्र्यान उक्तायलो हुस्को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करूंक सोदता करप्ट मुक्त काँग्रेस। उद्देजक नवीन जिंदालाक लोकसभेची तिकेट दिल्या उपरांत काँग्रेसीच्या जयराम रमेशाचो थोमणो। इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्किमी सकयल टीएमसीक पैसे कोणे दिले ते कळना। टीएमसीच्या कुणाल घोषाचो दावो। तामिळनाडूत एआयएडीएमकेच्या इरोड मतदारसंघातलो लोकसभा खासदार गणेश मूर्तीन घेतले वीक। लोकसभेक पक्षाची तिकेट मेळूंक ना म्हूण अपकीर्त। लंडनात लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सात पीएचडी करपी भारतीय विद्यार्थी सायकल अपघातात सोंपले। ट्रक मारलो सायकलीर आदली नीती आयोगाची स्टाफ।